थॉमस स्टीव्हन्स कोंकणी केंद्रांत फाटलीं 13 वर्सां काम केल्ले 4 कामगारांक अकस्मात कामावेल्यान काडिल्ल्यान तांचे मुखार पोटाचो प्रस्न उप्रासला। हे कामगार केंद्राच्या क्वॉर्टर्सांनी रावताले। केंद्रान तांचे उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन तोडलां। ह्या कामगारांक आतां आयटकान तेंको दिला। केस श्रम आयुक्ता कडेन पाविल्ल्यान केंद्र हाचेर उलोवंक तयार ना। थॉमस स्टीव्हन्स कोंकणी केंद्रांत झाडांक उदक घालप आनी हेर कामां करपी 4 कामगारांक कामावेल्यान अकस्मात काडले। तांचो पगार दिवंक ना। ते रावतात त्या क्वॉर्टर्सांनी उदक आनी लायटीचें कनेक्शन तोडलां। परत कामार घेवन न्याय दिवचो म्हूण कामगार मागतात। 13 वर्सां हांगा काम करता। आमकां 7 तारखेक काम काडलें आनी उदक बंद केलें, लायट बंद केलें। इचरून गेलो तर म्हणटा तुम्ही कोय काम केलं। आपोलो म्हणटा तुमकां काय मेळना, तुम्ही हटफुट अशी करता भितर गेलो। 7 तारीख पासून बंद केले, काम बंद केले, पाणी बंद, लाईट बंद आणि माझे डिलिव्हरीचे पैसे 3 महिन्याचे दे म्हणून सांगितले तर पुरावा काय नाही, तुझं डिलिव्हरीची नाही, आम्हाला लागना ते। कामगारांचेर अन्याय करचो न्हय म्हणून आयटकान तांचो विशय घेतला। ह्या इन्स्टिट्यूटात हे 4 जाण कामगार गेली 7-8 वर्सां काम करतात आणि हांकां सडनली 8 ऑगस्टाच्यान बेकायदेशीर काडून ह्या इन्स्टिट्यूटान भायर उडयले। आयटकान हाचेर केंद्राक निवेदन दिवपाचो यत्न केलो पूण केंद्रान खंय तें घेतलेंच ना। They are not acknowledging, but let them have a copy also. So this is how illegalities are going in this Kendra. Even the letters, communication are not accepted. If this is the situation for an organizational, when we come like an organization to meet the father here to give, and then what will the situation of those workers who are thrown out of the employment after working for 10, 12, 13 years? निवेदन घेतले ना म्हणून आयटकाच्या लोकांनी केंद्रालयाच्या कार्यालयाचे दाराक लायले। ही केस श्रम आयुक्ता कडेन पावल्या। घडिल्ले प्रकाराचेर केंद्राचे म्हणणे आयकपाचो प्रुडंटान यत्न केलो, मात फादर अपोलोनारियो कार्दोज उलोवंक तयार ना। ताणें कॅमेराज काडपाक दिलो ना। वेल्यान रिपोर्टराक तापोवन काडलो। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। फर्मागुडयेर कटमगाळी दादा देवस्थानाच्या भोंवतणी कोमुनदादीचे जमनीर प्लॉटांक थंयचे लोक विरोध करतात। ती सुवात गोरवां चरपाची। जमनीचें रुपांतर जावंक ना, तरी आसतना थंय प्लॉट करून लायटीचे खांबे घाल्यात। थळावे म्हणटात सरकारांतल्या लोकांनी जनतेच्यो धार्मीक भावना दुखोवन बेकायदेशीरपणान ही जमीन विकपाचें कारस्थान केलां। लोक आतां रस्त्यार देवपाची तयारी करतात। श्रावणांत फर्मागुडयेचेर कटमगाळींत दादा देवस्थानांतल्या देवाक थंयचे वेगवेगळे समाज गोडशें घालतात। गोडशें घालतना गांवांतले लोक जमतात, ते शिवाय हेर कडचेय लोक गोडशाक येतात। सध्या हे जमनीचे प्लॉट करतात। देवस्थानाची परंपरा बंद पडटली म्हणून बांदोडकार तिडकल्यात। आता गोडशे शिजोवपाक, लोकांक गोडशे वाटपाक आमकां खूब आता तुम्ही हांगा पळयलां आसतलें की हांगा चोर मारल्याक चरांनी उबे लोकांक सामको धोका आसा। ही सुवात कोंबडीदारीची ग्रेजिंग ग्राउंड म्हणून ताची नोंद आसा। जमनीचें रुपांतर करूंक ना। स्टे आसतना सुद्दां ताचेर प्लॉट तयार करप चल्लां। थंय लायटीचे खांबे घाल्यात। लोकांनी प्लॉट घेवचे न्हय अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। पारंपारीक प्रथा आनी जमीन राखतले म्हूण गांवचे लोक पेटल्यात। कारण ही जागा म्हणटा ती कोमुलदादी जाणा आयल्या तेन्ना पासून आनी अजूनय ती सोडूंक तयार आसा आमी। आनी सांगपा म्हणजे आमचो प्राण पासून गेलो आमी सोडपाक ना। निवेद खाताले हांगा खावप आमी तो निवेद हे करून वाडप हे बरी सुकी प्लेस। आमची प्लेस आमकां जाय। आमी हे कशेंच कोणाक घेवचे ना। आमची कोमुलदादीची बरी कितें आसा ती जमीन आमची आमकां जाय गांवांतल्यांक। आनी आमी म्हणटा ते हांगासर कांयच करून दिवपा ना। आमी 10 जाण गांवडीची पळय करून दिवचे ना। झिरो टॉलरन्स म्हणपी परिवर्तन सरकारानच भ्रष्टाचार सुरू केला म्हणून गोविंद गावडेचो आरोप। कोर्टाची स्टे आसतना जमीन विकपाचें कारस्थान खपोवन घेवचें न्हय म्हूण ताणें थंयच्या समाजाक उलो मारला। पुणे गांवची जी जमीन जी आसा ती एका ग्रॅब केल्ली आसा। तातूंत भितर स्थानिक आमदार सुद्दां आसा, गोंयचे मंत्री मनोहर पर्रीकर सुद्दां आसा। लोकांक दाखोवन दिवप की जमीन आमकां जाय। कितलोसोच तेंप जाले बांदोडेच्या लोकांनी हे प्लॉटाचो प्रश्न लावन धरला, मात प्लॉटाचें काम थांबना। थंयचे वेगवेगळ्या समाजाचे परंपरेचो हक्क आड बिल्डर अशें हे प्रकरण फुडें चिगळपाक शकता अशें हे लोक उलोवन दाखयतात। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। साळगांव पठाराचेर कोयराविलो प्रकल्प बांदपाक साळगांव आनी कळंगूट पंचायतीचो तेंको आसा। तांचे सयत कोमुनदादीकय विश्वासांत घेतल्या। कोणाकय कितें दुबाव आसा जाल्यार तांणी आपल्याक मेळचें अशें कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा। पियर्न फोरमाचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना। तांकां फक्त कोयरा प्रकल्प कसो बांदतले ते जाय अशें मायकल म्हणटा।
साळगावा कोयरा विलो प्रकल्प बांदपाचो निर्णय घेतना सरकारान थळाव्यांक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप साळगाव सिटीजन फोरम आनी पिळन सिटीजन फोरमान केल्लो. हे प्रकल्पा खातीर टास्क फोर्स नेमला. प्रकल्पाचेर अजून निर्णय जावंक ना. ताचो रिपोर्ट येतकूच लोकां मुखार दवरतले अशें लोबो म्हणटा. पंचायतीचो सरपंच मेन आसता, वॉर्ड मेंबर मेन आसता. जर वॉर्ड मेंबराक आमी कॉन्फिडन्सान घेता, सरपंचाक आमी कॉन्फिडन्सान घेता, तेन्ना पीपल ऑलरेडी कम इन टू दॅट. कोणाक जर तर अशी डिफिकल्टी दिसता, माझे ऑफिस सदांच ओपन आहा. पिलेन सिटीजन फोरम इज नॉट अगेन्स्ट अस. पिलेन सिटीजन फोरम वॉन्ट्स टू नो वॉट सॉर्ट ऑफ टेक्नॉलॉजी वी आर कमिंग अप, and if required we'll bring one in the committee also. इतले मजगती कळंगूट वाठारात उदक आनी सिवेज प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाक सोमारा सावन सुरवात जाली. ह्या दोनूय प्रकल्पांक 101 कोटी खर्च येतलो. प्रकल्प उबो जावंक 2 वर्सां तरी लागतली. ह्या प्रकल्पाक लागून रस्तो खणचो पडटलो म्हूण मायकलाक हुस्को. आयज कामांक व्हेरी इम्पॉर्टन्स आहा, कित्याक इनकन्विनियन्स जनरल पब्लीक आनी ह्या वाड्यार जे रावता सावता वाडो हे लोकांक जातले, पूण तेंच्यांनी खंय तरी एक कळ काडची पडटली, मातशे पासियेंस काडचे पडटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान खबराचें तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.